Kuwait Konkani Mogi will launch 2 books, one book for the kids and another book on Goan traditional heritage. The books written in Romi Konkani would be unveiled on May 13th at Ravindra Bhavan Margao. आता आमची तिसरी कार्यावळ आम्ही मायाचे 13 तारखेर रवींद्र भवन कॉन्फरन्स हॉलान घडोवन हाडूंक येवजितात। आमची तिसरी कार्यावळ आम्ही एक न्हय पूण दोन पुस्तकां आमी उजवाडाक हाडटात आनी उक्तावणी करतात। एक पुस्तक ल्हान भुरग्यां खातीर आनी दुसरें पुस्तक गोंयचें पारंपरीक दायज गोवन ट्रेडिशनल हेरिटेज। ही 2 पुस्तकां आमी त्या दिसाक उक्तावणी करतात, जें कोंकणी रोमी मोळार चड गरजेचें। रोमी मोळार हें पयलेंच पावल इतल्या वर्सां आदीं असलो बूक, गोंयचें पारंपरीक दायज असलो बूक आनीक येवंक ना। मुजरत तुमी येवचें, तो बूक विकतो घेवचो आनी पळोवचें फूट दिसता जाल्यार। असलें पावल रोमी मोळार आजून पर्यंत कोणेच मारूंक ना। सो हे दोनी पुस्तकांची उक्तावणी आमी मायाचे 13 तारखेर सांजेच्या 3 वाजतांक रवींद्र भवन हॉलान मडगांवां 3 वाजता आमी ते उक्तावणी चालू करतले। आनी ताचे सांगाताक कुवीट कोंकणी केंद्र हे आमचे 4 वांगडी आसात, हांगा गोंयांत अजून जिवे आसात। तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव मागोवंक सांगूंक सोदतां, तांकां आमी फेलिसिटेट करतात त्या दिसा 13 तारखेर।